सीटी फेल जाल्यार उरतलो आता अजून चेक करच्यो पडटा त्यार चेकिंग म्हणल्यार ते पळोवचें पडटा एक्चुअली कारण ट्रान्सफॉर्मर अशें दिसता पळयल्यार पण अजून ते एस्टाब्लीश करचें पडटा मेजर म्हणल्यार ते मेजर फॉल्ट जालो तो पण आता डॅमेज व्हडलेशी जावना तो एकच सोडून पळयल्यार ती आतां पळय सीटी म्हणल्यार सीटी अरेंजमेंट करच्यो पडले ते सीटी अवेलेबल आसचे ना तशें कळ्ळें आसपा पण आजचो दीस वयतलो पळय आतां सद्या अल्टरनेट अरेंजमेंट कितें करपाक ते ट्राय करता न्ही दुसरी आनी एक ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी मोंदी हिल सबस्टेशना वयल्यान कितें करपाक पळयता ही दे आर ऑन द जॉब पळया लेट अस सी कितें सीटी प्रॉब्लम बी सस्पेक्ट सीटी शॉर्ट बी जाला आसतलो हो आतां 3.15 MVA ट्रान्सफॉर्मर आसा तेजे वयल्यान हावसींग बोर्ड आनी दावर्ली ते सायड सगळे आसा आनी हांगा ह्या सायड मालबाट एक आसा ते गोरोवन पासून दिवपाक आमकां मागीर लायटूच ना थिंगा आमी तशेंच रनींग येयले आमकां कितें हें आहा पळय आमचें पावर हावजाचें सबस्टेशन तेका तितून भितर उजो लागला आमी येवचे आदी मातशें हें जालो तो पूण आमी तरी पयलो मातसो डोर कितें येतालो भितर ओपन केल्या पळय डोर कांय नासलो डोर कांय नासलो फक्त मायनर उजो आसलो मायनरूच तें पूण आतां कितें आमी तेंकां सांगलें ओपन करनाका कित्याक आमी काय तितलें हें न्हू तें हें जायना कित्याक तें हें जालें आसलें आनी आतां रातचो टायम तेका आमी सांगलें सकाळीं उठून मातशें डोर ओपन केन्ना तुमचें पळय थोडे जेई येयल्या पळय ओपन करात कित्याक आमकां कांय आयडिया ना ती आनी फाल्यां कितें जाय जाल्यार आमकां हें करून आमी सांगता तो पळयना